देवाचे शुभ वर्तमान। त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो। ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणच्यो काडून खावंक लागले। फारिजेवांनी ते पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पोले तुजे शीस करतात। पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलोल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत यादीकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे ताणें केले हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा यादनीक देव मंदिरान सोनवार मोडटात तरूय गुन्यांवकार जायनात हेंय तुमी सोमोतींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा। म्हाका दया जाय, बोली नाका। ह्या उतराचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात। तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी। देवाचें उतर हें।